नमस्कार, हांव विठ्ठल रायकर आणि आता हांव आसा मानोरा साळगांवकर कॉलेजी कडेन जी इन्स्टिट्यूट आसा. आयज जो टॉपीक आसा हो आसा रस्त्या बद्दल. LH सिकरेच्या रायच्या आंब्या वयल्यान न्हंय वयता तो रस्तो इतलो पाड जाल्लो आसा. सदांच कामाक वयता रस्त्या वयल्यान, म्हाका खूब त्रास जाता. रातची टायमार घर येता तर म्हाका रस्त्यार इतली सिच्युएशन वायट आसा की रस्ते इतली खोणकुलो पडल्या, म्हाका रस्तो कळना. आनी आतां पयलीं पावस पडटालो, आमकां खूब त्रास जालो म्हाका. जशें मुगे इश्टाकूय जेन्ना मुगे रस्त्यार वयता, जो सुद्दां वेळना कामाक वयता जाल्यार वेळनाचे घर येता, आमकां खूब त्रास जाता. तशें हांवें कंप्लेंट केल्ली आसा राया पंचायतीन की रस्त्याची मातशी कितें दुरुस्ती करची म्हणून, की खूब त्रास जाल्ले आसा लोकांक. ज्यांक विलेजीस आसात जे मानोरेचे लोक आसात खूब त्रास जाल्ले आसात. आनी भरपूरशे इन्सिडंट जाल्ले आसा की भरपूरशे लोक जो जाणटे लोक जो मोटरसायकल चलयता तांकां खूब त्रास जाता. आनी 2-3 एक्सिडेंट जाल्ले आसा हे म्हाका लोकल लोकांनी सांगलें आसा. आमगे भावान विठ्ठलान जशें सांगलां तेणें ऑलरेडी इनवर्ट केलां हे रोडा लागून कंप्लेन. हे रोडाचे तुम नोदर मारल्यार तुम कट्टले. आनी तेणें सगळें सांगलां कॉन्सिक्वेन्सीस हेजी स्टेट तुम नोदर मारल्यार कट्टा रोडाक. एक आतां आमी गोरो बांदताय जाल्यार ताका जायते प्रोसिजर आसताय. आतां कोणा सिवील वा कोणा इंजिनियरींग कोण मातशें जाणां ताका आयडिया आसतली. आतां हो रोड चोयलो जाल्यार अशें दिसता हो इंजिनियरान बांदलो ना रोड. कोण बांदिल्लो तो आमकां खबर ना, कित्याक एक तूं कसलें कन्स्ट्रक्शन करता ताका एक मेथड ऑफ स्टेटमेंट आसता, ताका प्रोसिजर आसताय. आतां हे रोडा चोयल्यार आतां बारीक एश नोदर मारल्यार हिंग चोय कांय ना. हें कितें ही माती सगळी. एक रोड तूं कोत्तो जाल्यार पयलीं म्हणटा तें पयलीं कॉम्पॅक्शन आसूं जाय. कॉम्पॅक्शन म्हणल्यार की माती एस तुवें सामकी दामून कॉम्पॅक्शन फर्स्ट टेस्ट, कॉम्पॅक्शन सेकंड टेस्ट, तेज्या वयल्यान मागीर तुका लेवलिंग येतलें. बट म्हाका दिसता हे प्रोसिजर हिंगा कोण फॉलो करना, कित्याक हे रोडा चोयल्यार कट्टा. हो गुन्यांव एक्चुली कोणाक गेलो, मेन गुन्यांव म्हणटा आमगे तो इंजिनियरींग कोण इंजिनियर आसता तें गेलो. आतां एक कॉन्ट्रॅक्ट तुवें एक टेंडर तुवें फ्लोट केलो म्हणटकीर ताका थोडी स्पेसिफिकेशन आसताय आनी ही स्पेसिफिकेशन आमी फॉलो करूंक जाय. बट हे रोडा चोयल्यार कोण स्पेसिफिकेशन फॉलो डायरेक्टली करता. दीस इज सामकें अनप्रोफेशनल वर्क. आतां आमगे इंजिनियर आहाय प्लस आमगे वयर मंत्री आहात. आमगे आतां हिंगाचो ही एरिया पडटा आमगेल्या MLA रिजनलान ही नोदर मारूं आहलोली. हो एक सामको बिजी रोड म्हणल्यार कोता कितें बायपास तो नुवेंसो मारगांव बरो ट्रॅफिक जाता तेजेर. आनी हो व्हेरी इम्पॉर्टंट कित्याक आमगे हेणें रायकरान सांगलें त्या प्रमाणे हिंगा जायते इनकन्विनियन्स जाता लोकांक. हो रोड कोण नासतना आतां आमी चोयताय तेशी थिंग मुखार रोड अननेसेसरी थिंगा हें केलां कितें रोड डांबोर घालता. इट्स नॉट रिक्वायर्ड, गरजूच ना कित्याक तो रोड ऑलरेडी बरो आहा. फातोड्डाची आख्खी तुमी एक हें चोयलें जाल्यार आख्खी फातोड्डाचो स्टेडियमाक वचून चोयलें जाल्यार सामको तार हें घालो. हें कोणा कित्याक लागून केलें तें तुमकां खबर आसतली. हें प्लस कोण येवपा आहा ताकाय लागून केलो दाखोवपाक. बट हे मेन इशू आतां हिंग सालुंगाल कॉलेज जी आहा चोय हिंग तितून भुरगीं येताय आनी जाणटे वयता रातीचे हांव सुद्दां ट्रॅवल जाता, बरी इनकन्विनियन्स जाता. आमगेल्या MLAन हे रोडाचेर जात तितले बेगीन डांबोर घालूंक जाय. बट डांबोर बेश्टो लेपाड मारूंक न्ही, सामकें प्रॉपर स्पेसिफिकेशन प्लस मेथड स्टेटमेंट तुमी फॉलो करूंक जायो. ना जाल्यार हें एसको जावपाना. हें म्हण हांव मागता MLAन हेजेर जाता तितून बेगीन एक्शन घेवचें आनी हो आख्खो आमगेलो स्ट्रेच आहा तो डांबोर घालचो आनी बरे भाशेन हिंगा काम करचें आनी लोकांक त्रास जावचे न्ही म्हूण आमी मागता. विराजन विठ्ठलान लेटरूय गायल्या लोकल ऑथॉरिटी लेटर गायल्या लोकल ऑथॉरिटी जायतो आमकां इंट्रस्ट दाखयता आपल्या गांवचो मोग आहा म्हणून. आतां तुमचो मोग कितलो आहा तो आमकां कळपाक जायो. आनी आमचो एक्स सरपंच आसलो राया पंचायत विलेजाचो एक्स सरपंचाचो हो वॉर्ड तेकाय पडटा. आनी ते एक्स सरपंचाक कितलो आपलो गांवचो मोग आहा तो आतां कळटलो. कित्याक आमकां जाल्यार मोग दाखयला, हे गांवच्या लोकांनी आमकां मोग दाखयला. आमचे फुडें ते कन्सर्न घेवन येयले बाबा आमकां रस्त्याची आडको हें जाता, आमकां रस्त्याची सुविधा मेळों जाय म्हूण. आनी हे लोकां बरोबर आमी रावतले, मानोराच्या लोकां बरोबर आमी रावतले आनी हो रस्तो तांकां मेळोंक जायो. आनी आमच्या प्रेसिडेंटान सांगलां बाबा हांवें जो रस्त्याची गरज नाका आसलोली फातोड्ड्याच्या गांवांत, फातोड्डा जो फक्त रस्तो बरो आसलो, गरजी भायर टॅक्स पेयरांचो पयसो थिंगा जातात, रस्त्या पेंट मारतात आनी कोणा तकलेर पेंट मारतात, कितें करता तें खबर ना. ती गरज नाका आसलोली, गरज म्हणटा ती रस्त्याची हिंगा आसलोली. हो LH सिकेराकूय दिश्टी पडोंक आसलोले. होच रस्त्यान LH सिकेरूय भोंवता, हेच रस्त्यान रेजिनाल्डूय भोंवता, एसांबली वयता आसतना तुमी हे रस्त्यान वयता आसतले असं नाही. पूण हे दोळ्यांक कितें कुस्कट पडलो आहाय तुमच्या, हो दिश्टी पडना दोगांयच्या दोळ्यांकू.
तूं आतां हो एलेक्स सिकेर पासून गडगंज जाल मरे. पयलीं तूं हें घेवन भोंवतालो सस्पेन्सर बी घालून भोंवतालो, पूण आतां तुजी भलायकी बऱ्यो जाल्लो आहा मरे. आमच्या टॅक्स पेयरान तुजी भलायकी बरी करली मरे आतां. पूण तुका आमी सुविधा दिताय एलेक्स सिकेर आनी एलेक्स रेजिनाल्डाक, तेच भाशेन लोकांकूय सुविधा दियाय. सारकें एलेक्स सिकेर, कित्याक तुजी भलायकी बरी जाली दिसना तुका? इलेक्शना टायमार कितको आहलो भलायकी, आतां कितको भलायकी आहा? आमी कॅर घेताय तुजें. सो सिमिलर वे तूं आमचेंय कॅर घ्या. आनी एलेक्स रेजिनाल्डा सांगता, आमच्या मानोराच्या लोकांक हो जायो, हो तुजी ज्युरिडिक्शना येता, हो बेगीच्या बेगीन तुवें प्रोसिजर करून रस्तो घालचो. आनी आमकां रायची पंचायती जाय तर आमचो मोग आहा म्हण दाखयता. चोया आतां तुमचो मोग कितलो आहा तो. भावान ऑलरेडी तुमकां इंटिमेट केलो आहा लेटर घालून. आतां चोवपाचो मोग कितलो आहा तो. आमकां बेगीच्या बेगीन हो रस्तो जायो. देव बरें करूं.